निकोलस बाब, तुवें फिफा वर्ल्ड कपाच्या उमेदीन ते तालिगांव हे सगळे फ्लॅग्स लायला, एक ताळगांवकारांची उर्बा वाडयता तूं फुटबॉल मोग्यां खातीर, कशें कितें दिसता आनी एक आकर्शण कशें जावपाक लागिल्लें आसा हे फ्लॅग्स तालिगांवांत? सी बेजिकली हांव फुटबॉल खेळपी आदी. हय 13 वर्सां हांव प्रोफेशनल फुटबॉल खेळला हय आनी 12 वर्सां मागीर तें लांबयता चल्लें फुटबॉल. हय हय सो फुटबॉल म्हज्या रोगतानूच आहा. हय जाणा. सो ही उमेद आमच्या गांवच्या लोकांक दिवची अशें म्हूण हांव गेल्या 5 वर्ल्ड कपाक हें करीता. आं पयलेच फावट केलें तेन्ना तितलें बरें जावंक नासलें. आय माय सेल्फ वॉज नॉट व्हेरी हॅपी विथ इट. आं ओके. देन इम्प्रूव जायत गेलें आनी हे फावट तें आतां इम्प्रूव जालां. देर इज स्टील लॉट मोर वर्क टू बी डन, बट as we go along, I'll try to improve it so that people from Talegaon can really take advantage of this, and I might start screening of the matches also. ओके. आनी तुज्या घरांनी आमकां एक बरें वातावरण दिसलें, सगळे जर्सी बिर्सी घालून आसात. सो तांकांय आवड आसा? ही फॅमिलीच आमची फुटबॉल मोगी न्हू. सगळी एक्चुअली द न्यू जनरेशन ऑल्सो लायक आमी एक्चुअली अशें मोगी हा एक युनीक हिस्ट्री आहा आमच्या घरान. हय हय. लायक हांव वॉन्ट डॉन बॉस्को शाळा अंडर 17 and went to Delhi for Subrotos. Dogri chede mujhe Don Bosco Shaw went to play Subrotos in Delhi. In fact, my elder son Pierre was the captain of the team, Don Bosco team. My younger son also represented. So इंडिया टीम आता फिफा वर्ल्ड कपाक ना, सो तुम्ही कोणाक सपोर्ट करता? तुमची फेवरेट टीम खंयची? इंडिया वर्ल्ड कपाक ना हितून आमी व्हडले खुशाल जावपाचे ना. इट्स अ रियल डिसअपॉइंटमेंट. ओके. A country with more than billion population cannot make it, and you have small countries like Laos, Curacao. I mean, they are there, and if you see the match, the first match between Korea and the other opponent, it's so many teams are there, like, you know. बट गोंयचो एक लोकप्रिय खेळ हो, आणि गोंयांत अशे कितलेशेच प्लेयर आसा फुटबॉल प्लेयर. तुमी सुद्दां फुटबॉल प्लेयर जावन गेले, सो तुमची खंत आसा अशी? या खंत म्हणजे कित्याक देर इज नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डन इन डिफरंट स्पोर्ट्स एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट. And I have nothing against cricket because cricket also, like, you know, it brings a lot of big name for India. But it is like, you know, if you concentrate only on one sport, I mean the others will definitely suffer. ओके. आता 4 कितें मॅचीस जाले न्हू आता फुडें ब्राझील बीन आसा दिसता, फ्रांस बीन. Brazil is playing tomorrow. हय हय. सो तुमचो खंयच्या टीमीक असो सपोर्ट आसता? See, support heart to heart, my support is for Portugal. Heart to heart. ओके. But I cannot go as per my heart. आणि तुमचो फेवरेट प्लेयर खंयचो मागीर? सद्याक म्हजो फेवरेट असो कोण ना, बट एक्चुली म्हाका नेमार सदांच लायक. पण कितें जालां, नेमार फॉर द लास्ट वर्ल्ड कप तो बेश्टो असो पडोंक लागलो आनी कितें तेणें आपल्याचेच गेमीचें मॅच करून उडयलें. आय होप दीस टायम ही रियली प्लेज हिज गेम. हय. देव बरें करूं निकोल बाब, ते खूब बरी आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें, आनी खूब बऱ्या तरेन हे फ्लॅग सद्या फुटबॉल फिफा वर्ल्ड कपा खातीर उर्बा वाडयता आसतना दिश्टी पडटा. देव बरें करूं.